नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। सांतिनेझ क्रिकाच्या प्रदूषणाचो प्रश्न आता संयुक्त राष्ट्र संघात प्रदूषणाचेर उपाय काडचो। भारताच्या पर्यावरण मंत्रालयाक बरयली चीट, नाल्याची पळोवणी सुरू। भुरग्यांच्या तस्करी प्रकरणात पुलिशेन हात काढले वयर, तपास थंड। पुलिस म्हणतात भुरग्यांक सोडयले, फक्त नेम पाळूंक नाशिल्ले। सरकार उत्तर गोंयांक हाडपाक सोदता 4 नवे ऑनशोर कसिनो जाला बीजेपीचे फंडिंग मशीन। जनरेशन नेक्स्टाचो आरोप, प्रकरण पावयतले प्रधानमंत्र्या मेरेन। बायणाच्या 55 फामिलीची अंतरीम थाकाय हायकोर्टान घेतली फाटी। फामिली गेल्यात सिव्हिल कोर्टात, फक्त 150 घराब्यांक 5 मे मेरेन थाकाय। सरकार म्हणटा पुनर्वसनाचो प्रश्नच येना। आणि गोंय खेळा प्राधिकरण आणि खेळा खात्याच्या कोचाच्या कामाचो घेतले नियाळ। काम सारखे करना तांचेर जावंक शकता कारवाय। खेळा संचालक प्रभुदेसायाची शिटकावणी। खबर विस्तारान। सांतिनेझ क्रिकाच्या प्रदूषणाचो प्रश्न आता संयुक्त राष्ट्र संघात पावलो। संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण संरक्षण एजन्सीन केंद्र सरकाराच्या रानां आणि पर्यावरण मंत्रालयाक पत्र बरोवन ह्या प्रदूषणाचेर उपाय काडपाक सांगला। गोंयच्या एका समाजीक वावुरप्यान ही कागाळ केल्ली। गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, भलायकी आणि भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी ह्या नाल्याची पळोवणी केली। ह्या नाल्यांत सिवेज सोडटात हो आरोप भौशीक बांदकाम खात्यान न्हयकारला। सांतिनेझ नाल्याच्या प्रदूषणाचो प्रश्न आता संयुक्त राष्ट्र संघान पावला। समाजीक वावुरपी संजय सरमळकारान ही कागाळ केल्या। सांतिनेझ नाल्यांतले हे प्रदूषण मांडवी न्हंयतल्यान अरबी दर्यान पावता अशें ह्या कागाळीन म्हणला। संयुक्त राष्ट्र संघ एजन्सीन ही कागाळ केंद्रीय रानां आनी पर्यावरण मंत्रालयाक धाडल्या। जे सुवेज हांगा सांतिनेझ क्रिकान घालता, सांतिनेझ क्रिकांतल्यान ती मांडवी रिवरान वता आनी मांडवी रिवरांतल्यान ती अरेबियन सियाक मेळटा। म्हणजे इंटरनॅशनल लॉ अंडर इपा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजन्सी हांकां आमी रिपोर्ट केल्लो आसा। इपांतल्यान थंयच्या तांच्यांनी डायरेक्शन आसा, इमेलांतल्यान तांच्यांनी डायरेक्शन दिल्लें आसा। एनवायरमेंटल मिनिस्टर मे बी सेंट्रल एनवायरमेंटल मिनिस्टर एंड दे वील डायरेक्ट हिम बिकॉज इज अ व्हेरी गुड स्ट्रॉंग एजन्सी। सांतिनेझ नाल्यांतल्या प्रदूषणाची आता राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्युनलानय दखल घेतल्या। भौशीक बांदकाम खातें ह्या नाल्यान सिवेज सोडटा अशी ही कागाळ आसा। ह्या नाल्याची तपासणी करपाचो आदेश ट्रिब्युनलान दिला। प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, भलायकी आनी बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी मंगळारा ह्या नाल्याचें इन्स्पेक्शन केलें। सुवेज ट्रिटमेंट प्लांटान थंय आमी पळयलें की स्लज वॉटर टँकांतल्यान डायरेक्ट फ्लश जाता सुवेज, ती त्या टायमार चालू नाशिल्ली, पण त्या पायप थंय कनेक्ट आशिल्ले आनी थंयच्यातल्यान काय कनेक्ट केल्ले पायप दुसऱ्या फिल्डान गेल्ले आनी त्या फिल्डांतल्यान थंयच्यातल्यान ते पंप जावन सांतिनेझ क्रिकान पावताले। आनी इतलो वर्साचो स्लज आसा पळय तांच्यांनी तो खंय उडयला तो तांचे कडेन तांकां रिपोर्टूच ना। सांतिनेझ नाल्यान सिवेज सोडटात हो आरोप भौशीक बांदकाम खात्यान न्हयकारला। Which we are shown him there is no raw sewage pumped to any creek. We are taking all raw sewage to the plant and it is getting treated, and the potable that effluent, treated effluent is as good as a drinkable water. So his contention was that that pipe is laid to the creek. So we are shown him the pipe is not laid to the creek. पणजे शारांतली सुमार 45 किलोमीटर सिवेज लायन बदलपाचो सरकाराचो विचार आसा। Anjem city around 45 kilometer line. We are in the process of replacing it, and the DPR is being prepared for that. 18 months we will be processing that because we need an approval from the funds approval which cost about 100 crore rupees. हो अहवाल राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्युनलाक रोखडोच धाडपाचो आसा। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार। ल्हान भुरग्यांचे तस्करी केशी जाय तसो तपास करप पोलिसांक जमना। ह्या प्रकरणाचो तपास थंड पडिल्लो दिसता। लैंगिक शोषण करपाक ब्रिटनच्या नागरिकान भुरग्यांक घरांत दवरिल्लें काय कितें ह्या दिशेन प्रकरणाची चवकशी जाल्ली दिसना। भुरग्यांचे लैंगिक अत्याचार जावंक ना हें भुरग्यांची जबानी आनी वैजकी अहवालांतल्यान स्पश्ट जाता अशें पुलीस म्हणटात। पूण पुलिसांनी ब्रिटनच्या नागरिकाची फाटली म्हायती कित्याक तपासूना ताची जाप कोणा कडेनच ना।
बेकायदेशीर रितींनी भुरगीं ब्रिटनाच्या नागरिकांक दिवपी व्यक्ती आड कागाळ कित्याक नोंद जाल्ली ना तेंय समजना. पणजे पुलिसांनी सोडिल्ले 6 ल्हान भुरग्यांचे केशीन पुलिसांचो तपास सामको थंड पडिल्लो दिसता. पुलिसांनी प्रकरणाची कागाळ नोंद केल्या आनी कांयच केल्लें दिसना. आरोपी तिमोथी गेट्सान कायदेशीर सोपस्कार करनासतना आनी नोंदणी करनासतना ह्या भुरग्यांक आपल्या घरात दवरिल्ले अशें चवकशेंतल्यान मुखार आयला अशें पणजे पुलीस म्हणटात. Complaint was for possession of minor boys, and as per the complaint we had registered case under section 8, that is for possession of minor boys without any authorization. Thereafter medical was conducted and statements of the boys were recorded. There was no any incriminating evidence for charging them under those relevant sections was not there, so we are investigating under section 8. तिमोथी ब्रिटनात प्रायमरी म्युझिक टीचर म्हूण काम करतालो, पूण अकस्मात तो काम सोडून गोंयांत आयलो. गोंयांत तो एका वैजकी कंपनीत कामाक आसा आनी ताची ब्रांच कोल्हापुरान आसा. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण ह्या भुरग्यांक कोल्हापूरच्या सुदार घरांतल्यान गोंयांत हाडपाक ताच्या कंपनीच्या पात्रांवाची मुखेल भुमिका आसा. ह्या प्रकरणात कितलेशेच प्रस्न मुखार आयल्यात. आरोपी तिमोथी गेट्साची फाटली म्हायती पुलिसांनी कित्याक तपासूंक ना? सुदार घराक अर्थीक आदार करपाचो सोडून ह्या भुरग्यांक आपल्या भाड्याच्या घरांत कित्याक हाडली? सुदार घराचो मालक इमॅन्युएल गायकवाडा आड पुलिसांनी गुन्यांव कित्याक नोंद करूंक ना? ल्हान भुरग्यांच्या पालकांची जबानी पणजे पुलिसांनी कित्याक घेवंक ना? कंपनीचो मालक आनी इमॅन्युएल गायकवाडा आड आरोपपत्रांत गुन्यांव नोंद जावंक शकता अशें पणजे पुलीस म्हणटात. We will have to check that, but most probably they will be also accused, whichever NGO is involved in this. ह्या प्रकरणाचेर तिमोथी गेट्स आनी इमॅन्युएल गायकवाडाची बाजू घेवपाचो यत्न प्रुडंटान केलो, मात तिमोथीचो फोन लागूंक ना आनी इमॅन्युएलाक कितलेशेच फावट फोन केलो मात ताणें फोन उखलूंक ना. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. सरकार उत्तर गोंयांत 4 नवे ऑनशोर कसिनो हाडपाक सोदता म्हणून जनरेशन नेक्स्टान खर आरोप केला. भारतीयांक कसिनोनी वचपाक बंदी घालची म्हणून जनरेशन नेक्स्ट प्रधानमंत्री मोदी आनी केंद्रीय गृहमंत्र्याक बरोवपाचें आसा. गोंय सरकाराची कसिनोचेर दोट्टी भुमिका प्रधानमंत्र्या मेरेन पावयतले. कसिनो बीजेपीचें फंडींग मशीन जालां. कसिनोंतल्यान सरकाराक येतले येणावळीक गळटी लागल्या म्हणून जेन नेक्स्ट विशय हायकोर्टांतूय व्हरपाचे आसात. गोंय सरकारान उत्तर गोंयांत 4 नवे कजिनो हाडपाक हालचाली सुरू केल्या. तातूंतले 3 कळंगुटे आनी 1 सांतांद्रे मतदारसंघात येतलो. सरकारान निर्णय प्रोसेस चालू केला 4 कॅसिनो हाडपाचे लँड बेज, 1 इन बांबोलीम, 2 एट आरपोरा आनी 1 कांदोलीम. अत्यंत दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे 4 जे कॅसिनो येता ऑल 4 विल बी रन बाय द बुकीज, टॉप बुकीज इन्वॉल्ड. हे 4 हाडून सरकार गोंय मकाऊ आनी लास वेगस करपाक सोदता काय हाजो आमकां दुबाव पडला. आतां बेतीवारांतले कांय स्पेसिफीक राजकीय वर्कर जे आहात हे डिलान इन्वॉल्व जाल्ले आसात. कसिनोचेर गोंय सरकाराची दोट्टी भुमिका प्रधानमंत्री आनी केंद्रीय गृहमंत्र्या मेरेन पावयतले. कजिनो बीजेपीचे फंडींग मशीन जाला म्हूण जनरेशन नेक्स्टाचो आरोप. 2012 इलेक्शनाच्या वेळार भारतीय जनता पार्टीन की कॅसिनो आमी काडटले, कॅसिनो कल्चराच्या विरोधात आसा आमी. आतां दिसता की हे लोक कॅसिनोच्या मोगान पडल्यात, कारण कॅसिनो ही तांची फंडींग मशीन जाल्ली आसा. वी हॅव डिसायडेड टू रायट टू द प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अँड युनियन होम मिनिस्टर विथ ऑल द डिटेल्स की बाबा तुजें सरकार हांगा गोंयांत कितें करता हे मातशें लक्ष घाल. गोंयांत कितें चल्लां तें ताका कळपाक जाय. इन कॅसिनोज इंडियन सिटीजन शूड बी बॅन्ड लायक अदर कंट्रीज. तुम्ही मुद्दम डिटेल्स काढून पळयात. कंट्रीज लायक नेपाळ, श्रीलंका, सिंगापूर, कंबोडिया, व्हिएतनाम. कजिनोंतल्यान जितली येणावळ सरकाराक घेवंक जाय तितली येना. येणावळीक खंय तरी गळटी लागल्या. हो विशय खंय हायकोर्टा मेरेन पावपाचो आसा. तुम्ही जाल्यार वर्साक हे जवळ जवळ 318 कोटी जाता मिनिमम धरून 318 crores. आनी सरकार दाखयता 100-110 कोटी बजेटान दाखयता. उरिल्ले पयशे वता खंय? पॉलिटिकल पार्ट्यांक काय पॉलिटिकल लिडरांच्या घरा. सो दिस इज अट्टर लूट ऑफ द this is bigger than a mining scam, and within a month आणि काही डॉक्युमेंट्स काढून we have decided to move to high court with a PIL, public interest litigation in the interest of the people of Goa. सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. घेऊ एक विराम.